फाटली 5 वर्सां ZP मेंबर म्हणून काम केल्लेले आसा रेस मागूस कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी आमकां हांगासर लागता पिलेन, रेस मागूस, नेरूल आनी सांगोळडा हे 4 गांव आनी हे 4य गांवांच्यान हांवें ZP मेंबर जाल्लो पळय तेन्नाच्यान कामां चालू केल्लेली आनी स्टार्टिंगच्यानूच म्हाका लोकांचो बरो सपोर्ट मेळत गेलो। लोकल पंचायती जावं 4य पंचायती सगळे कडल्यान म्हाका बरो सपोर्ट मेळ्ळो, गांवच्या लोकांचो मेळ्ळो, BJP कार्यकर्त्यांचो आनी हांव चडांत चड कामां करीत गेलो। हे मॅनिफेस्टो आसा म्हाजो हांगासर। आतां आमी कितलींशींच घरां हिंगासर भोंवल्ले आहा, सरपंच आमचो एक सरपंच बाकीचे सगळे जाण मेंबर आनी ह्या स्थानीक ह्या वाड्यांतले सगळे ग्रामस्थ भायर सरलेले आहा आनी तेंच्यांनी प्रॅक्टिकली जे लोक भायर सरता तितले आमकां सांगता की वी हॅव सीन द वर्क। आमी बाब रुपेशाचें काम एज जिल्ला मेंबर पळयल्लें आहा। प्रत्यक्षान तेणें प्रत्येक वाड्यान जी कामां करपाक जाय आसली, टायल्स घालूंक जाय आसले, देवळाची कामां करूंक जाय आसली, कॉपेलाची कामां करूंक जाय आसली, ही सगळीं कामां तेणें करून दिल्लीं आहा आनी त्या खातीर लोक जे आहा ह्या वाड्यांतले आनी प्रत्येक पिलेंचे लोक हेंच्यांनी डिसिजन घेतलेलें आहा की आमी बाब रुपेश नायकाक भरपूर मतां घालून निवडून दिवपाचें आहा। जिल्हा पंचायत कॅन्डिडेट जातलोच म्हणटा मायकल सर। सगळ्यांचे आशिर्वाद आहा, सगळ्या गांवांनी कोपऱ्यांनी सगळ्यांचे आशिर्वाद आहा। सगळे म्हजें नांव चर्चेन आहा। इलेक्शन येना फुडें 22 तारखेक कार्तिकाक वोट आमी मारतलेच म्हणून रावलेले आहा लोक। हांव जिल्हा पंचायत मेंबर जायना फुडें मायकल सर काल म्हणटालो की कार्तिक हो मनीस आहा की हांवें गांवांनी पळयलो। हांव संदीप बाजारकारा कडेन हांवें सकाळींच म्हणटालो, सेंटी आमचो मेंबर आहा तेजे कडेन म्हणटालो, डिटोसा मेंबर आहा, सगळ्यां कडेन हांव म्हणटालो की मॅडम आमकां भरपूर गांवांत काम करूंक जाय। आमचो MLA मिनिस्टर जावन गेलो पूण हांव नको तेंच्यांनी गांवांनी कितें पळयलें तेजे कडेन गांवपण हें हा काय ना हांव नको। शाणपणां सांगता, व्हडलीं भाशणां दिता एसेंब्लीन। अरे बाबा भाशणां कोणाक आयकपाचीं आहा? तूं ऑलरेडी आमदार जालो, तूं मंत्री जालो, म्हणजे तूं कितें मुख्यमंत्री जावंक सोदता तें काम करपाक? म्हाका तेच समजना। तो गार्बेजीचेर व्हडलीं भाशणां दितालो, म्हाका गार्बेज मंत्री म्हणून। अरे म्हणलें ताका सांगलें हांवें एक दीस, तुजी गार्बेज जर हांव बंद करीत तुका लोक जोत्यांनी मारतले म्हणून। तर हें सीट फुडें भारतीय जनता पार्टीक जाय, लोकांक जर चेंज घडोवन येवपाक जाय जाल्यार सगळीं जाणां हिंगासर जे आयज स्टेज हिंगा बसल्या, माचयेर बसल्या, तेणी एक रावचें पडटलें।